हांगा एक प्रोजेक्ट म्हणजे खूप पयली जमीन एक्वायर केल्ली ती एज्युकेशन हबाक लागून तुम्ही हाजे फाटल्यान खूप लागले खूप पेंडिंग उरले तुमची काळा काय नाही त्याचे पयलीं साकून पूण तुम्ही लागून सद्याक हे एज्युकेशन हबाचें काम खंय पर्यंत एज्युकेशन हबाचें सद्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान एड्युकेशन डिपार्टमेंटान ते PWDक रोड करपा लायिल्ले कडेन सो गेल्ल्या विकाक ते इन्स्पेक्शन जालां डिमार्केशन बी केला सगळे आनी रोड करपा खातीर तेंच्यांनी प्लान बी सगळो रेडी केला त्या प्रमाणे रोडाचे एस्टिमेट जातले आनी मागीर ते रोड जातकच ते कन्सर्न स्कुलान मागीर ते अलॉट करतले म्हणजे आता एज्युकेशन हब चालीक लागपाक शकता हय आनी मागीर हाजे मागीर म्हाका दिसता चड करून ते रोड जातकच मागीर तेंकां अलॉट करतले म्हणजे रोड जर समज फुडल्या 5-6 म्हयन्या भितर जाले जाल्यार फुडल्या ते अलॉट जातले एड्युकेशन हबाचेर सगळे तेंच्यांनी प्लॅनिंग बी सगळे केल्ले कडेन प्लॉट डिमार्केशन बी केल्ले कडेन आतां फक्त कित्याक ते रोड करपाचें काम चालू जातले फुडल्या हाका मागीर ते सगळ्यांक अलॉट करतले कितले प्लॉट केल्ले आसा ते टोटल 10 प्लॉट केल्ले कडेन आसा प्लॅनाचेर आनी मागीर तांकां ओपन स्पेस दवरलेली कडेन आहा प्ले ग्राउंड केल्ले कडेन आहा म्हणजे थंय फाल्यां सगळ्यांनी हॉल बांदतले आनी कितें करतले सगळे रिजर्व फॉर पार्किंग एरिया हे सगळे सिस्टमॅटीक केल्ले कडेन आसा